लंडनात ओलिव्हेराचे घोर असलेले तसलेच घोर ओलिव्हेरान गोंयांत बांदलेले. ताच्या दुयेच्या मरणा उपरांत ओलिव्हेर आनी ताची घरकां लंडन परत वचूंक लागलीं, पूण ती गोंयांतूच रावली, ती गोंयांतूच रावली. Pois vosot muncit-o Sou zarana Ugnas tuzo Morosur calzat lovecuna Pares mai tuzo rupcarni allar Goळ्यातल्या आमच्या दुकान सावरोना तूं मोरोन काळजाचो या चुरो जालो परत गोडूंक मेवचो ना अकस्मात आमकां सोडून गेली निमणो आदिवस मेवोंक ना दौरून गेले एक सूर्य सोडून देवा ताय माता फुडल्या जिवितान आमकां तुजीच मायफाय करूं देवा ताय माता फुडल्या जिवितान आमकां तुजीच मायफाय करूं. कोण मंत्री बाप होय आणि आज सगळ्यांनीच फुडें आमगेर पावल चलोसो. इलेक्शन लागीं पावता पावता आमी लोकांच्या दाराची येता आनी एक फावट इलेक्शनाक आमी निवडून आयले म्हणटूच तोच लोक आमच्या दाराशी येता आनी ही जावन आसा इलेक्शनाची परंपरा. आता ती खबर सोड, गरजेची खबर उलोवया. त्याची खबर उलोवचे आदी तूं म्हाका सांग, कितें पियतलो, च्या वर कॉफी? तोंडाक रुचूच आसा जाल्यार कितें खावंक दिसता आनी कितें पिवंकूय दिसता आनी रुचूच ना जाल्यार कांयच नाका दिसता. तो तूं कितें म्हणूंक सोदता? आयज तुज्या तोंडाक रूच ना म्हणून? आलबोत म्हज्या तोंडाक रूच ना आनी म्हज्या तोंडाक रूच येवपाचें वखद तुजे लागीं आसा. म्हज्या लागीं? होय, तुजे लागीं तुजे लागीं आसा. हांव फक्त तुजे लागीं एकूच प्रस्न विचारता आनी तुज्या तोंडांतल्यान म्हाका बरो जबाब आयकूंक येतलो आनी तें जावन आसा म्हजें रूच येवपाचें वखद. होय होय, तशें जाल्यार आनी तेन्नाच हांव च्या आनी कॉफीच न्हय पूण तुजे सांगताक विस्की, वोडका, राम कितें पिवंक तयार आसता. तशें जाल्यार विचार, कितें विचारूंक सोदता? हां, पूण त्या आदी तुजें समजलो. ना तूं मातशें भितर वच, म्हाका ताचे लागीं कितें हांवें आयकलां हे फावट तूं इलेक्शनाक वचचो आसा म्हणून जाल्यार हें सत? होय, हें जावन आसा सोद. पूण तूं पुर्तुगेज पासपोर्ट होल्डर आनी तुजेर इलेक्शनाक कसो बसपा येता? ना, हांव पुर्तुगेज पासपोर्ट होल्डर न्हय, पूण हांव जावन आसा इंडियन पासपोर्ट होल्डर. म्हाका तुमचें हेंच बरें लागूना. कोणूय लंडनाक वचो, तुमी रोखडेच समजतात ते पुर्तुगेज पासपोर्ट करून गेल्यात. बरें आसा. हांवें हेंवूय आयकलां तो स्कायलर तुका चडूच फोर्स करता खंय म्हज्या ऑपोजीट इलेक्शनाक बसपाक आनी घेवन सत? होय, हेंवूय जावन आसा सोद. तुजें तोंड घेवन तूं म्हाका सत 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 म्हणून सांगता. हा, विसरलो तूं? अरे विसरलो तूं? पंचायत इलेक्शनाक तुका हांवें 2 पार्टी निवडून हाडलो तो. हा, एक पार्ट सरपंच जालो आनी दुसरे पार्ट पंच जालो तो. विसरलो? लंडन वेंचाचे सगळे हांवें केलेले आनी ते सगळे कोणाक पावलेले फकत म्हाका लागून म्हाका. इलेक्शनाचे बॅनर आणि कार्डा पासून तुवेंनूच छापून दिलेली म्हाका. पूण म्हाका इलेक्शनाक बॉस म्हणून फोर्स करता तो लोक म्हणूंक लागलो की इतलेच बेगीन कोणाकूच सांगू नाका म्हणून. तो लोक तुका इलेक्शनाक बस म्हणून सांगता न्हय,
तोच लोक इलेक्शनाच्या दिसाक वोटिंग परतेकूच करतलो आणि तुका लचीत घालतलो ना 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 तू खबर करता तो लोक आदलो आसतलो पूण आतांचो लोक शाणो जाला ते बेस बरे जाणात कोणाक निवडून हाडपाचो पळयतो सारकें न्हू अंकल सारकें तुजें कसो आसा सर आदी आसलो आता आसा आनी हांव इलेक्शन जिखलो जाल्यार हांव करतलो स्वच्छ गोंय अभियान ना ना स्वच्छ गोंय अभियान न्हय पूण आमी करूंक फुडें चल्ल्यात तें जावन आसा स्वच्छ इलेक्शन अभियान कारण इलेक्शन स्वच्छ जालें जाल्यारूच गोंय स्वच्छ जातलें ना जाल्यार गोंय स्वच्छ केन्नाच जावचें ना I see. Oliver, Skyler हांव चोड वचप जालो तूं नवे पॉलिटिशियनाक सपोर्ट करता ते पळोवन एका दिसाक तूंच म्हणटालो न्हय पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम एंड आय हेट पॉलिटिक्स म्हणून ते अजूनय म्हणटा पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम ना पॉलिटिक्स इज नॉट ए डर्टी गेम पॉलिटिक्स जावन आसा एक बरी गेम ती फक्त तुका केवंक सणा जावंक जाय आनी केवतलो जाल्यार तुजी जीप बरी चलोवंक जाय जशे परी हांव म्हजी जीप चलयता हांव म्हजे जिबेन फक्त एकूच भाशेन उलयता पूण उलयतना सारको नेट्टान आनी आतां ह्या संवसारांत पॉलिटिक्स खंयसर ना तें दाखयात तुमी म्हाका घरांत फॅमिली आनी सोयऱ्याच्या मदें पॉलिटिक्स चलता वाड्यार शेजाऱ्या सामान्याच्या मध्ये पॉलिटिक्स चलता एक गांव दुसऱ्या गांवचेर पॉलिटिक्साची गेम खेळता जाल्यार तुमी म्हाका सांगात हातूंत पॉलिटिशियन डटी वो लोक डटी पयलें इलेक्शन जावं दी उपरांत गमतेले कोण डटी पळयतो तूं म्हाका कितें सांगूंक सोदता हांव तुका फक्त इतकें सांगूंक सोदता तें जे तुवें म्हजे फुडें ऑपोजीट बसपाक थारायला न्हय तें प्लीज Oliver, हांव तुका मागता घडोवन येवंक तयार आसा कित्याक हे फावट हांव इलेक्शनाक जिखलो जाल्यार म्हाका चीफ मिनिस्टर जावपाची पॉसिबिलिटी आसा चीफ मिनिस्टर जावपाचो चान्स आसा प्लीज जे आमी पावल मारला ते आमी फाटी केन्नाच घेवचे ना हांवें तुजे लागीं विचारूंक ना वय शेटा म्हज्या लागीं विचारला न्हय वय हांव फाटी सोचना हांव तुज्या ऑपोजीट इलेक्शनाक बसतलो तूं कित्याक सोंसमना कित्याक म्हणून तुवें म्हजे फुडें घेवंक सोदता चिंतला तुवें हो लोक तुका कितें म्हणटलो पळयतो अरे तुजी मोगाची दूख सोंपल्या थोडेच म्हयने जाले अरे मोगाचे दुयेचे दुखणां तरी आसा म्हणून चिंत मंत्री बाब म्हज्या दुयेच्याच मोरदान म्हाका फोर्स केला हे इलेक्शनाक बसोवंक तुवेचे तुका फोर्स केला हे इलेक्शनाक बसोवंक होय जाल्यार तूं तुजे धुवेचे दूख हे इलेक्शनाक मध्ये कित्याक करता तें हाडूंक कारण आसा कसलें कारण तूं म्हज्या दुयेच्या इतेराक आयलोलो होय हांव आयलोलो तुवें तिच्या फोंडाचेर माती घातलेली होय न्हय हांवें म्हज्या हातान माती घातलेली उपरांत शिमितेरचे भायर वचून तूं कितें उलयतालो कितें उलयला ना 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 कांय चुलोक ना कांय चुलोक ना स्कायलर फुडें तो विसरलो आसतलो उगडास कर ताका तूं म्हणटालो खंय जे गोंयकार पुर्तुगेज पासपोर्ट घेवन थंयसर काम करतात ते थंयसर मरत जाल्यार तांकां गोंयचे मातयेन न्हय पूण युरोपाचे मातयेन पुरोंक जाय तूं म्हणटालो खंय जे गोंयकार ब्रिटीश पासपोर्ट घेवन थंयसर काम करतात ते थंयसर मरत जाल्यार तांकां गोंयचे मातयेन न्हय पूण लंडनचे मातयेन पुरोंक जाय आनी फकत जे गोंयकार इंडियन पासपोर्ट घेवन थंयसर काम करतात ते मरत जाल्यार तांकांच इंडियेचे मातयेन पुरोंक जाय असो कायदो करचो पडटलो अशें म्हणटालो खंय तूं हें सारकें ना 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 हे हांवें म्हणोंकच ना म्हणप ना ना म्हणप ना मंत्री बाब फोट बांदता तूं जाण आसा उत्पत्तीच्या दुसऱ्या आनी तिसऱ्या वेस्परान आमकां मेवता की देवान जमनी वेली माती घेवन कोय मनशाक रचलो आनी ताच्या नाकाच्या पुड्यांनी जिविताचो स्वास घातलो तेन्ना सावन मनीस कोय जिवो प्राणी जालो फकत आदाम आनी केवेन पातक केलेले देखून देवान म्हटलेले मनशा हांवें तुका मातयेचो रचलो देखून तूं मेलो म्हणटच तेच मातयेन परत येतलो
आणि खायस आयस तू आमका ही माती आणि ती माती म्हणून तागडी घेऊन झोपूक लागला. ही माती आणि ती माती म्हणून आमका हे मातेन ते मातेन पुरोंक जाय म्हणून तू आता आमका काय तो काडचो पडटलो वर्ष समोर लागलो. जरी तर तू आमचे वयर अशें चिंतता जाल्यार म्हाका दिसता तू मेलो म्हणटस तुका माती फावो न्हय. हांव मेलो जाल्यार म्हाका माती फाव न्हय जाल्यार म्हाका कितें फाव. वडगांवचो सोंसडे वेलो कचरो तुका हय त्या कचऱ्याक तुका पुरूंक जाय. चड उलयलो तूं भरपूर उलयलो तूं. म्हज्या फुडें ऑपोजीट टू इलेक्शनाक बसून सोदता न्हय. बस अरे बस तूं बसच्या आदी एक उगडास दवर. आमच्या मदें सुरू जालां तें झूज मोगाचें न्हय वागाचें झूज तें दुस्मानकायेचें झूज तें ओजोतीचें झूज तें. एका दिसाची गेम ती एका दिसाक जातली तेच दिसाक सोंपतली पूण आमची दुस्मानकाय साबार वर्सां उरतली. हांव तुका म्हजे मजबूत जिबेन हांव तुका चॅलेंज करून हांव तुका नेटान उलोवन सांगता इलेक्शन हांव जिखतलो आनी तूं हारतलो एंड दॅट्स माय चॅलेंज. आतांच तुवें तुजे एक्सपिरियन्स जिबेन म्हाका चॅलेंज केला की तूं तें इलेक्शन जिखतलोच म्हणून न्हय. होय तें इलेक्शन हांव जिखतलोच. जाल्यार हांवय तुका आयज हे म्हजे सादे जिबेन सांगूंक सोदता की हांव तें इलेक्शन तुका जिखोवन दाखयतलोच. एंड दीस इज माय चॅलेंज. या रे सडसडे चाल तू मोर ना दिसता वय ते भाशेन पार पडल्या. चुकल्याक सगळी फाड पड मुगेले एक दुखून मुगे काम जालो नाका आनी हल्लो नासलो नाका बर जाली. काय बार जालें सगळं जाल तुका लागून तिंग चोरी करपाक लागले पावले तुका लागून कामूय गेले सगळे गेले. चोय जाण मरे आतां चोय आतां आमगे एकू रस्तो आहा म्हणटा एकूच. आतां इलेक्शन मरे सारकें बुगले पावलें. आतां इलेक्शन बुगले पावले म्हणटा मोत्री मरे इलेक्शना बसताय ते मरे पयशे मोडपाक स्टार्ट करताय. ओगी राव होय आनी पयशे मोडपाक स्टार्ट केले न्हू आमची वचपा मरे आनी आमगे पडटे आम घेवपाचे. ओगी राव आनी आमगे घेवपा मरे आमकां जाय ते पडे आम करपाचे मोडपा पूण वोट तेक मारपा न्हू. ओगी राव फॉरेस्ट तुका निमाण सांगता फॉरेस्ट एक एशको माता मरे आनी हेच्या बडा बडा म्हाका देंवयतलो. आयक रे बाबा आयक रे की सांगत आयक रे. पण मरे आतां मरे आमगे वाड्या तो इलेक्शना बसला कळ्ळो तुका न्हू. इलेक्शना बसलो म्हाका पूण आयकलें मरे तो कांयचे मोडा कांय भायर सोडना हे पयशे. ओगी राव अरे मातशें आयक रे सिरियस आहा रे आमकां कांय पयशे जाय कळ्ळो तुका. ताका हांव सांगत मरे हांव टोर्नामेंट कोत्ताय म्हणून कळ्ळो तुका. टोर्नामेंट कोत्ताय म्हणून सांगता. हांव क्रिसमसाक गोठ कोतलो. हां गोट हय क्रिसमसाक गोट कोत्ता म्हणून सांगया मरे आनी पयशे घे येता कोडे मोड प्रायस स्टार्ट केलो मगे सरान हेच मग आयकलो हांव खबर पूण आमकां कोण सांगतलो. हां फोन रिंग जाता रे फोन रिंग जाता मोडपा खबर कोणा कोण काय. हॅलो शिशू हॅलो खंय पावतात रे तुम्ही? आम्हीच बाजारांतले आले. अरे बेगीन येयात मरे हां सर किती हां बेगीन येयात मरे सरान कॉमेस केले मरे मोडूक. आवय सरान मोडपाक कॉमेस केलो. ओगी राव बेगीन येयात. एक काम करूया रे सोमते या सरान मोडपाक कॉमेस केलो. अरे किती आयले रे या लोकांचेर हा किती आयले या लोकांचेर हा. अरे इलेक्शन म्हटल्यार कितच मता तू हा फकत सरान पयशेच मोडपाचे. अरे या पासत सरान आयज एक ट्रीट केल्या. सरान म्हाका सांगला की सगळ्यांक फोन मारून हांगा आपय म्हणून आनी सांग म्हणून सर म्हणटा म्हणून. सर कितें म्हणटा सर हांगा सगळे हाडून तांची हाड मोडटा हाड येतले आतां सगळे येतले पळयता आयज कणाची हाडां म्हणटात आनी कणाची हाडां म्हणटा पळयती. आवय नाका 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 पुरो पुरो आवय आवय नाका नाका पुरो पुरो. सर हा भितरी हय आसा 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 बसून घे हांगासर बसून घे. बसून कितें घ्या म्हणटा. अरे अरे बस रे बाबया बस
पढाय 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 सरान कितके आले पढाय पैसे घेऊन गेले पैसे अरे पोष म्हणजे पढायता कसं मार साहेबा अहो सुसू होता आवीस आवीस चल 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 पैसे जाय पैसे हा कलेक्शन म्हटलं बघा पैसेच मला बजा किती सहान पावले आम्ही गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग चड लोक येयला हय हय चड जोरान म्हणपाक स्टार्ट केले सरान खेळ म्हणपाक कमेच केल्ले थंय पावताले रे तुमी हा आम्ही बाजारात आमकां खबर ना रे पात्र सरान म्हणपाक स्टार्ट केले म्हणून आमी सर मोडीना चल मरे सरान म्हणपाक स्टार्ट केली माझ्या उगी रे रेड्डे मन घे रे मेटे घे म्हणतो चड म्हणपाक स्टार्ट केले काय अनेकदा पुरो आणि नाका पुरो आणि नाका पुरो यार आवटी मरे सर दिता नाका पुरो पुरो चोट दिता सर चोट दिता ठोकले रावटी झाले तिथं झाले कोण नाक मुटले पिशे किती आहेत आई आवटी असे अरे दित झालं कोण नाक मुटाय हांव समते समते गेलं हांव सॉल तिच्या पोटकी नेल्या बोडनू पोत गेली पोटकी हा सर मी तो हा वय असं असा अरे लोक नाका नाक मुटे पर चोट दिता किती होय अरे तांणी केन्नाच घेतले नासलेले ना हे पाडी ताका लागून हांगा चड जाल होय ते हांव बरी मुख्या पयशा मरे भुरग्या टोर्नामेंट करता पण मरे हा बेश्टी पयशे म्हणा रे टोर्नामेंट करता मुख्या टर्न येयला चोय बसून घे हा बसून घे ओके 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 वा हुई कोण एक पकेडी हे पावतो मरे बरोबर हा पावतो मरे दोन का सुद्धा घेता नाही तू गॉट को तू सांगा हा टोर्नामेंट हा सांगा सगळे कोण काय गोटो ऐकून काढा आणि किती रे कोण काय हा नेक्स्ट आओ ना तू असला तू बोल पकडपणा तुला पकडा तू अरे तू सर त्यांना ओगी रे आपलं जाते नेक्स्ट तू रायणी हा बस भितर सर तिथं भितर वयत थिंगा हा सामोसा ट्रे हाड दिली तू तो नाका 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 तितून हातलो पोत व्हरोन आले रे हा हा म्हणटा आय म्हण पुरो पुरो आनी नाका नाक सर म्हण और गे हा म्हणटा कसो भांगार मनीस सारको चल तू मुगेलो नेक्स्ट आवयता आवयता ये दाळ ही व्हॉट इज आडो बेस्ट सर मोठे मोठे म्हणून भितर गेलो सराने म्हूण धाडलं मरे सर मोठी ते एशकोनू वयची ना तू वचना ना तू वच वच रे चल भितर सर रावता तुका सरान तुका दिला ती खबर आसा म्हाका सरान भितर पटलो दोला रे तुका सराक सांग तो पटलो म्हाका नाका
कित्याक नाका घेवचो पडटलो तुका तुका दिला तो पुरो तो पावलो म्हाका एक रोटी असलो वारण रूप जाता मात्रेंद्री गोन गोड जातात पाळा रूप सोबीत दिसता रुगात त्या फुलतोच फुलां थोड्या दिसांनी फुलां ती जोरोन त्या झाडाक जातात रसरशीत फळां झाड रोवपी मनशां झाडाक त्या जिवीत दिला आपल्या भुरग्या पासत माय पाय तितले कोत्ता तांकां बरें शिकोवप दिवंक वावुरतात कांय तांकां उणें करिना असलें नासलें गाणान दवरता भुरग्याक आपल्या बरें जिवीत दिवंक जितली माय पाय परदेसान पासून मोडटा पूण भुरगीं वाडोवन व्हडलो रूप जातकूच जायते फावट फळां काडून भलतोच वता खबर सांगता गरीब गोराब्याची माय पाय पुतांनी दुजी येताली मोळी मोगान भोवोन देवाक बी येताली घरान कितें आसना तें दुसऱ्यांक जमोंक नासली जेवूंक ना तर उदीक येताली मारेकार दुयेंस जावन बायल संसार सोडून गेली बायलेच्या फाटल्यान बापायन जायतो त्रास काडलो दुवानी पुताक शिकून केलो व्हडलो घरान वाडलेली भयण आसतना पुतयेका चेडवाच्या मोगान पडलो आचेता चेता बापायन रिणां काडून पुताक आपल्या काजार करून सोडलो बरें मागपी मनशाच्या आदारान पुर्तुगेज पासपोर्ट करून लंडन धाडलो हॅलो हॅलो बाबा कोण पाय तूं कसो आसा पाय हांव बरो आसा तुजी घरकान्न कशी आसा बाबा पाय आमी सगळीं बरीं आसात तुमी कशी आसात आमी बरीं आसात बाबा बाबा हांवें तुका फोन केलो सांगपाक तुजे भयणीचे काजार आसा म्हणून आनी तुजे भयणीची काजारी सगळी तयारी आमी केले बाबा पूण फकत तुजी भयण रावता तुजे बेसांव फ्रांसीस फोन कोणाचो आनी तूं कोणा लागीं उलयता पाय मातसो रावा जाणा कितें ना पायचो फोन येयला पाय म्हणटा फुडल्या म्हयन्यान म्हजे भयणीचे काजार थारायलेले आसा आनी पाय विचारतालो आमी केन्ना गोंया पावतात काय म्हूण अरे तूं कितें तकलेन सुटला आनी 2 म्हयन्यांनी म्हज्या भयणीचो 21st बर्थडे आसा आनी आतां तूं गोंया गेलो जाल्यार तुका आनी मागीर लीव खंयची मेवतली त्या पासून सांग तुज्या पायक काजाराक येवंक जावचें ना म्हूण पाय पाय राग आसा नाका म्हज्यान काजाराक येवंक जावचें ना बाबा बाबा हे तूं कितें उलयताय तुजी एकटी धापूर भयणीची भयण ती तुज्या बेसांव रावता आनी तुजे बेसांव नासतना ताचें काजार कशें जातलें मातसो राव पाय गिरिना पाय म्हणटा म्हजी भयण एकली सापूरबायची म्हजें बेसांव नासतना ताचें काजार कशें जातालें काय म्हूण अरे तूं कितें तकलेन सुटला तुज्या बेसांव नासतना काजार जाल्यार तांगेर कितें भुरगें जावचें ना त्या पासून बाय तुजें सांग काजाराक येवंक जावचें ना म्हूण पाय पाय राग आसा नाका म्हज्यान काजाराक येवंक जावचें ना बाबा
हे तू किती उलयताय तुझी भयण तुझ्या बेसांवर रावता म्हज्या पुता बाय तू कित्याक बेश्ट वयर सकयल जाताय हांवें सांगला न्हय म्हज्यान काजारा घेवंक जावचें ना एक फावट काजार जाला म्हणटच घोव बायलेचो अशें बायबलाचेर आसा सब जाण म्हज्या पुताक उतरां आयकोन पळोवया त्या पुताची बापायच्या काळजाक दूख जाली चोड खाशा भयणी निवणी तुका जाली लंडन पोस्ट करून जोडलेले दोडून निवणीच्या 21व्या बर्थडेक मोड आमचें जितविनाक मुंता देवान दिल्या पो वशें आयज कितल्या गोराब्यांनी गोठता कितली माय बाया दुखांनी रोखता आंकवार आसतना मोगाचो पूत पूण काजाक जातूच काशा मांय पाय सोडटा मायन पळय मागोत तर तांकां दिनाम पूण मावड्या तांच्या फाटल्यान कितलें मोडटा निमण्या वेळार मरोन काशावान न्हिदूच निमणी न्हय व्हड्ड्यान दारावन भयणूच रोडटा निमण्या वेळार मरोन काशावान थून न्हिदूच निमणी न्हय व्हड्डी दारावन भयणूच रोडटा